दिनाले खंय दिसपाक येना की आमदार ग्रामसभेक अटेंड जाता आणि कितें लोकांचे डिमांड आसलेले की पंचायतीचे आसले आणि काही जे ठराव मांडतात म्हटल्यात आणि काही पंचायती मेरेनच रावतात आणि आमदार मेरेन पावना कित्या खातीर जाता तो तेंचो इश्यू हांवें म्हाजी दारां सगळ्यांक ओपन आहा कोणाक प्रॉब्लम इश्यूज आहा ते तेंच्यांनी आपल्या ते स्थानिकांनी तेंच्या मेंबराक विचारपाचें पूण म्हाजी डेव्हलपमेंट वायज आहा ती हांव खंयसर भेदभाव करना कोण येता तेंची कामां करून उडयता हांगासर आयज मोर्जी ग्रामपंचायतीन मुद्दामून म्हाका स्थानिकांनी आपयलेलो हांगातल्या स्थानिकांनी ठराव घेतलो लास्ट टायम की आमदाराक आपोवचो म्हणून आनी तेंच्या रिक्वेस्टार तेंच्या उतरार हांव हांगासर आयज येयला खरेंच बरें दिसलें फर्स्ट टायम मोर्जे ग्रामसभेक हांव अटेंड जालो आनी तेंच्यांनी वेरियस इश्यूज म्हणजे सिरियस इश्यूज रस्त्याचे जावं लायटीचे उदकाचे जावं हे सिरियस इश्यूज उलयले पूण काही गोष्टी आमी जेन्ना डिपार्टमेंटांनी फॉलोअप करतात आनी जेन्ना प्रोसेस टेंडरींग प्रोसेस स्टार्ट करता तो खंय पावला कितें जाला की ना की हांवें सिरियसली घेतला की ना ते कोणाक बारीक सामान्य लोकांक कळना आयज जेन्ना तेंचे प्रश्न एग्रेसिवली प्रश्न केले तितलेच हांवें तांकां बरे भशेन एक्सप्लेन केले तेंकांय कळ्ळें की बाबा येस बाबा हे चालू आहा काम म्हणून तेंकांय सॅटिस्फॅक्टरी मेळ्ळी त्या आमदारान येवन हातीन हे विशय घेतल्यात म्हणून खंय तरी पंचायत आमदाराक लांब दवरता अशें दिसपाक येता की कितें पळय काही गोष्टी खातीर म्हाका खंयच्या पंचायतींनी निवडून हाडूंक ना म्हाका निवडून हाडला आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेन कित्याक पंचायत बॉडी म्हाज्या इलेक्शना पयलीं भलतेच आसले आतां भलतेच आहा सो म्हाका तो विशय ना पंचायत मेंबर आसतले बॉडी आसतली सो म्हाका आमचे मांद्रे मतदाराची जनता जी आहा ती म्हाज्या वांगडा आहा आनी ती आसा सर जे डेव्हलपमेंटाचें काम आहा तें म्हाजें हांव करतलो कित्याक पंचायतीचें काम लिमिटेड आसता पंचायत कायद्या प्रमाणे कितें मेळटा तांकां करपाक डेव्हलपमेंट तितलें पूण म्हाका ओवरऑल कॉन्स्टिट्युन्सी म्हटल्यार मेजर डेव्हलपमेंट म्हाका पळोवची गरज आहा जे रिक्वायरमेंट न्यू प्रोजेक्ट्स जे आहात जे स्थानिका खातीर बेनिफीट आहात ते आमकां हाडपाची गरज आसा सो तेच्या विशयी हांव पर्सनली गेली 1.5 वर्साच्या वयर हांव पर्सनली फॉलोअप करता आनी डेफिनेटली म्हाज्या टेन्युरान जे हांवें प्रपोज केल्यात मेजर हे प्रोजेक्ट्स ते 100% सक्सेसफूल जाले. येस भाई थँक्यू. आणि आज ग्रामसभेक आमदार पावले एक खंयचे इश्यू घेवपाक आयले आनी कितें कशें जालें ग्रामसभा आयज जेन्ना आमची लास्ट ग्रामसभा जाली तेन्ना एक विषय आसलो आनी प्रश्न आसलो की ग्रामसभेक आमच्या आमदाराक आपोवपाचो आनी डेव्हलपमेंटा बद्दल तेचेर डिस्कशन करचें तशेंच आमी लेटर केलें आमदाराक आनी आमदाराक सांगलें की आमचे हे प्रश्न जेणे करून रोड कितलेशेच 6 म्हयने जाले पावसाच्यान लोक त्रास भोगता मागीर खड्डे आहा हे आहा त्या व्हडें जावन एक्सिडंट जाता आनी लोक पडटा आनी फ्रॅक्चर जाता तशेंच आमदारान सांगलां की हे रोड आमी विथीन 1-2 मंथ्स आमी ते हें करतले म्हणून प्रॉब्लम सॉल्व करतलो तशेंच आमच्या पंचायतीचे म्हणजे अटल आश्रय स्कीम येल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटची पूण आमी एक वर्स जालें लोकांनी फायदे घालून आमकां लोक परत विचारताले की आमचे फायदे केन्ना पासतले पूण आमदारान सांगलां की जे फंड आहा जे 2018 फायली पास जावपाक चालू आहा म्हणजे आमची ऑलमोस्ट 2022 जे जसो जसो स्लॉट वयतलो क्लियर जातलो तशें तेणें आपूण क्लियर करता म्हणून सांगल्यात आनी तशेंच टॉयलेटींग खातीर एक स्कीम आसली जी ऑनलायन जाल्या PWD ती ताका सांगल्या आमी आनी वेरियस अशे इशू उदकाचो लायटीचो प्रश्न आमी सरकारा कडेन म्हणजे MLA कडेन म्हणला तो तेणें सांगला की आपूण ते सरकारा कडेन म्हणटा आनी तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता अशें सांगलां आश्वासन दिलां आनी तशेंच फिशरमॅनाचे आमी रॅम्पा खातीर 2 रॅम्प प्रपोज केला एक टेम वाडा आनी एक सांगला आमी विठ्ठलदास वाडा थंयसर तेणें सांगला फॉलोअप करतले CRZ जी NOC मेळ्ळ्या उपरांत ते प्रोसिजर जो फिशरीज डिपार्टमेंटाक धाडटले आनी आमी तो क्लियर करून दितले आनी तशेंच चेंजींग रूम पार्किंगेचो म्हणजे मेजर इशू आहा थंय तेणें सांगला की 150 2 व्हिलर पार्किंग जातले आनी 64 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स थंय आनी चेंजींग रूम आनी टॉयलेट हितून पक्का म्हणजे प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन करून ते बांदून दवरता. न्यू इयर येता आणि तुमच्या ही जी एरिया आसा आश्वेत ते मोर्जी आणि बीच बेल्टाक चडशे करून सायलंट झोन आसा नॉयज पोल्युशनाचे एकंदर तुम्ही कितें सांगूंक सोदतात आणि लोक खुबशे स्थायीक सुद्दां लोकलांचे सुद्दां बिझनेस आसा काही लोकांचे डिमांड आसा की खंय तरी तांचेर खंय तरी अन्याय जाता सो एक सरपंच म्हणून तुम्ही कितें सांगू सोदतात आमी गव्हर्मेंट कडेन कंटिन्यूस प्रोसेस म्हणजे ऑलरेडी लेटर केल्या की जे लोकल आमचे बिझनेस करता ते नॉयज पोल्युशन आनी सायलंट झोनाचेर सायलंट झोन काडचो म्हणून आनी तेचेर सविस्तर ह्या म्हायती आसा आमचे डेप्युटी सरपंचांनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन एक डिमांड आनी एक रिक्वेस्ट करता की सायलंट झोना खातीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची सील केला
खुबशीं हॉटेलां आसूं मागीर रेस्टॉरंटां आसूं जी लोकल जावं जे ट्युरिजम इंडस्ट्रीन जे मनीस आसा गेले 30 वर्सां सो ते एज अ ट्युरिजम इंडस्ट्री ब्रेड एंड बटर तेंचो तो बेग्यांतल्या बेगा आमी सदांच हेजो पंचायत आमी तेंच्या फाटल्यान आसता सदांच आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तो पळय कशें आसा कोण तरी एकलो एनजीटीन वयतलो आनी तेजेर ते पोल्युशन गायडलायन सगळ्यांक नॉर्म्स आसतात पूण ते खंय तरी रिलॅक्सेशन दिवन तेंचो तो बिजनस परत ब्रेड एंड बटर चालू करचो कारण ट्युरिजम आतां जर तुमी ट्युरिजम इंडस्ट्री आफ्टर मायनींग ट्युरिजम इंडस्ट्री एक असो रिसोर्स उरला की तेजेरूच गोवा गव्हर्मेंटाचे सगळे हे चलता पूण जर ह्या पद्दतीन चलत रावली जाल्यार फुडें म्हाका ती ट्युरिजम इंडस्ट्री धोकादायक दिसता सो गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर्स जावं कन्सर्न जी डिपार्टमेंटां आसा पळय तेंच्यांनी जी लायसनां जो प्रोसिजर आसा पळय तो इजी करचो आनी खंय तरी जे रिलॅक्सेशन आसता कारण कोस्टल बेल्टाक जो मोर्जी गांव मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयलो ज्या पद्दतीन जो डेव्हलपमेंट जाता जावं तो फेमस जाता त्या पद्दतीन आयज जर फॉरेन ट्युरिस्टाचो नंबर्स देंवता तेजें कितें तरी रिजन आसतलें कारण ट्युरिजम मिनिस्टरान ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरान एक रिक्वेस्ट आसा जो बिजनस शेक पॉलिसी आसूं जावं शेकाचो बिजनस आसूं मागीर ती लोकल आमचे प्रायवेट हितून रेस्टॉरंटां आसूं तांकां खंय तरी घेवन बसोन मागीर आमच्या नुस्तेकारांचे क्रिमेटोरियमाचो विशय आसूं कारण ते थोडेशे गोश्टी कशें आसा ट्युरिजमान आपली एरिया मार्क केल्यार तितून येतात सो हांव ऑनरेबल MLA मिनिस्टर आनी गोवा गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टरा कडेन हेंय मागता की फिशरमॅनाची ती क्रिमेटोरियम रॅम्प आनी शेड जे आमी CRZ कडेन ऑलरेडी परमिशन घाला थोडेशे गोश्टी पळय कशें आसा CRZ डिपार्टमेंटाक ऑन पेपर्स वचपाची गरज आसता आनी जे इमोशन जावं लोकांचे जे डिमांड आसता कारण जे लोक बाबडे ते नुस्तेकार गेली कितलीशींच वर्सां ते रस्ते म्हणजे दर्यार धंदो करपी मनीस आयज कोण तरी एकलो खंय तरी येता बिजनस करता आनी तांकां तेंचो प्रॉब्लम जाता पूण ते कितें ते एक्चुली खरे गोंयकार त्या लोकांचो खंय तरी सांबाळ करप हें गरजेचें आसा सो हांव ऑनरेबल गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंचे सगळे जे डिमांड आनी आयची जी ग्रामसभा जो ऑनरेबल MLA येवन गेलो ते आमी ग्रिवेन्सीस सांगला लोकांनी जे ग्रिवेन्सीस सांगला ते कन्सिडर करचे आनी बेग्यांतल्या बेगा लोकांचे जे उदक लायट जे बेजीक निड्स आसा पळय ते सरळीत करचे आनी 24 आवर्स उदक सोडूनच एटलीस्ट एक 7 आवर्स उदक जर सगळ्या घराघरांनी येयलें जाल्यार आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता थँक्यू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.